मोगाच्यानो एक घडी बरो मावून रावया. आमचे सगळे इरादे आशा सोम्याच्या पांयांतळा दवरया. अल्तार दुंबयत आसतना ह्या दुंपाचो दुरो कसो वयर वेते आसा आमचे मागणे आमच्यो विनवण्यो सर्गींच्या बापा समोर वचून दित. एक घडीभर आमी मौनपणी दोळे धांपून रावया. हे आमचे इरादे सोम्याच्या पांयांतळा दवरया. पवित्र त्रिंदादीक अर्गां होगळाप स्तुती करता आसतना ह्या 4 दिसांनी सर्वेस्परा देवान आमकां केल्ल्या सर्व बेसांव पासत अर्गां दितना आमच्या देशेच्या गोळी बापांक, गुलबर्गाच्या आनी बेलतांगडी देशेच्या गोळी बापांक, आमच्या विगार जरालांक तांचे पासत मागया. मंगळूर देशेचे करिस्मॅटीक एकतार संचालन, मंगळूर देशेचो बायबल आयोग ताच्या सर्व सांध्यांक सोम्याक भेटोवया. कॉडेल फिरगजेची गोळीक परिशद, आर्थीक परिशद तांचे पासत मागया. सेपवे, सेंट अँटनी, उषा ट्रॅव्हल्स, PTC, लिओ ट्रॅव्हल्स तांचे पासत मागया. हांगासर आमकां सगळी वेवस्था करून दिल्ले साऊंड सिस्टम, रेकॉर्डिंग, चेअर्स, लायट्स आनी हाचें कॉर्डिनेशन ट्विन्स इलेक्ट्रॉनिक्स तांचे पासत मागया. पडद्याच्या फाटल्यान सायलेंटली जायतो वावर ह्या कन्वेन्शना पासत केला भाऊ ऑल्विन आनी ताचे सांगाती टीम. कॅम्पसांत माने स्टॅनी रेबेल्लो, आविल, ऑसवर्ल्ड तांचे पासत मागया. आमकां एडवर्टायजाचे बोर्ड घालूंक कुमोग केल्ले नांवां कोणाची सांगना. पेपराचेर ऍड तशेंच पब्लिसिटी आमच्या गांवचे सर तरांचे वहिवाट वेव्हार करतल्या मनशां पासत मागया. एकाने एका रितीनी कोणे आमकां सपोर्ट केला. जो कोणे आमचे जावं दी कोणे 10 रुपये दिल्यात हे देवा तांकां तो 1000 वांट्यांनी पाटी प्रतिपोळ शांती समाधान भलायकीतूं दी. आनी आतां आमचे लागीं कोणे मागोवंक विचारला. कोणाक सक्कडी बांदपास आसात मोगाच्यानो मागलें मागणें निर्पोळ जायना. 7 दर्यांच्या फुलतोडी अजापां घडटात. आनी विशेश जावन आमकां रेतीर दिवंक आयिल्ल्या 20 आनी 13 जाणांच्या ह्या टिमा पासत मागोवन हे मिसाचें बलिदान आमी व्हडा भक्तीन पेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवण तुमचे सवे आसूं. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबांनो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आज आमी प्राजीत काळाचो 3रो आयतार रेतिरेचो 4थो दीस आनी निमाणे हांताक येवन पावल्या. आयची सगळी देवस्तुती आमकां पातकी जिणी बदलूंक आनी देवाच्या राजांत जायते फळ दिवंक आमकां आपोवणें दिता. आयच्या शुभवर्तेंत सांगले बरी तोटा माली थंयसर येता आनी थंयसर लायिल्ल्या फळाच्या रुखांत हांव अंजुराच्या रुखांत हांव तो फळां शेता. आज आमच्या समेस्ता थंय देवान बाबार्थ म्हणल्या बी वंपून पवित्र स्नानान ताची रूख जडां फळां दिवची हातेरां जावन आमकां वेंचला. तोटा मालेन अंजुराची फळां सोदून आयिल्ले बरी आमी समेस्ता थंय फळां सोदून आनी जायते फळ जोडूंक तो आपोवणें दिता. जलत्या बोळ्यांत त्या मोइजेक थंयसर देव दिश्टी पडटा आनी
मोइजेचे मिसांव कितें म्हणून थंयसर तो शिकोण दिता. तर आज आमचे जिवीत ह्या प्राचीन काळांत आमी बदलावण करूंक आनी आमा समेस्तांतय जायतीं फळां देव विसरता आसतना आमी जायतीं फळां दिवंक आनी तशेंच समेस्तांतय तीं फळां रुजू करूंक आनी देवान दिल्ल्या सर देण्या खातीर आमी अर्गां दिवन एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक फुडें सरया. तर ह्या क्रिस्मसो काळ आमकां समेस्तांक पवित्र काळ जावन बदलूंक आमच्या जिविताच्या वाटेक परिवर्तन करूंक एक वाट जावन. तर देवा लागीं आदार मागया, आमचें उणपण वळखुया. म्हज्या भाव भयणीने पवित्रींत फोव ते बरे वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. सकड सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवीधरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओमचो अपराध, ओमचो अपराध, ओमचो बोबड अपराध. ह्या पासून बगे वस्तांच हांव कुवार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुमच्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविता फावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमच्या पातकाक लागून आमचें जिवीत निर्फळ जालां आनी आमकां कश्ट फावो म्हणून आमी वळखून घेता. आमची दया कर, आमकां फावो जाल्ले क्यास्त वाटय आनी तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं आमचें जिवीत बऱ्या करण्यानी सफळ जावं दी. त्या समच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपण जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. मोइजे आपल्या मावा जेत्रेचो मिदेन्याच्या याजकाचो बकऱ्या हिंड राखतलो. एक दीस तो आपलो हिंड आराणे उतरून व्हरून गेलो आनी तो होरेबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो. थंय सर्वेस्पराचो दूत जलत्या उज्या रुपार एका झिलकुटा मदें ताका दिश्टीक पडलो. झिलकूट जलतले पूण ते लासानातले ते ताणें देखले. मोइजेन म्हळें, झिलकूट कित्याक लासाना? हे विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय. मोइजे ते पळोवंक लागीं सरतलो ते सर्वेस्परान पळयलें आनी झिलकुटा मदें तावन ताणें ताका उलो केलो. मोइजे, मोइजे. मोइजेन जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसा. देवान म्हळें, हांगा लागीं सरनाका. तुज्या पांयाचो वारो काड, कित्याक
तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हांव तुज्या पुर्वजांचो देव, देव अब्राहमाचो, देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो. तेन्ना मोइजेन आपले मुखामळ धांपले, कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेलो. आनी सर्वेस्परान म्हळें, हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांची दळदीरपण पळयलां. तांकां दगदितेल्या अधिकारांतावन सुटका मेळचे खातीर तांणी मारिल्ली बोब हांवें आयकलां. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्त घरांतावन सोडोवंक आनी दूद आनी मोव व्हालता त्या सोबीत आनी विशाल देशाक, म्हणजे कनानगारांच्या, हित्तीतांच्या, आमोरीतांच्या, पेरिजितांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुतीतांच्या देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला आयला. मोइजेन देवाक म्हळें, बरें, हांव इस्रायलिता सरशी वचोन तांकां अशें सांगता, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला, पूण ती म्हाका विसरतली आनी ताचें नांव कितें? तेन्ना हांव तांकां कितें सांगूं? देवान मोइजेक म्हळें, जो हांव आसा तोच हांव. आनी फुडें उलोवन म्हळें, तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, हांव आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. उपरांत देवान मोइजेक म्हळें, तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव, देव अब्राहमाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. हें म्हजें नांव सदां काळ आनी फुडल्यो सर संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पर सगळोस कणवाळो आनी दयाळ, सर्वेस्पर सगळोस कणवाळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी, जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचे सर उपकार हे दीस विसरूं नाका. सर्वेस्पर सगळोस कणवाळो आनी दयाळ. तो सर तुझे अपराध भोगशीता, सकड पिडांक होकार दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटा तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वेस्पर सगळोस कणवाळो आनी दयाळ, सर्वेस्पर सगळोस कणवाळो आनी दयाळ. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावांनो, मोइजेचो सांगात धरून गेल्ल्या आमच्या पुर्वजांक कितें घडलें तें तुमी विसरनाये. ती समेस्त कुपाचे सवळेक आसलेली आनी दर्यांतल्यान शाबितायेन उतरून गेली. मोइजेची पाटलावदारां जावन कुपांत आनी दर्यांत तांणी समेस्तांनी स्नान घेतलें.
ताणी सकटांनी एकच आत्मीक खाण सेवलें आनी सोमेस्त एकच आत्मीक उदक पियेली. आपणा सांगाता पैण वेतेल्या खडपांतलें उदक ती पियेली. ते खडाप म्हळ्यार क्रिस्त. तरी पूण तांचे मदलीं 16 जाणां देवाक मानवाली नांत. देखून तांची मोडी अरण्यात शिंपडली. ती आशेलेली तशें आमी खोट्या वस्तूंची आशा करिनाये म्हूण आमकां एक दाखलो जावन ह्यो सर संगती घडल्यो. आमी वापरचे न्हय, तांचे भितरली थोडी वापरूंक लागली आनी संवार करणार देवदूतान तांकां नास केली. हेर एकांक एक दाखलो जावचे खातीर हें सगळें तांकां घडलें. संवसाराच्या काळाच्या शेवटा पावुल्ल्या आमकां सत्राय सांगचे खातीर तें बरोवन घालां. ह्या पासून जो कोण आपूण घट उबो आसा म्हूण लेखता तो आपूण पडन अशें सत्राय घेवं. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे परित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे परित्राया. पातची जिणी बदला म्हणटा सर्वेस सर्जींचे राज लागी पावला. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे परित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे परित्राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू लागीं थंय हजर असलेल्या लोकांच्या जोम्यापैकीच्यांनी थोड्या गलिलिया घरांची खबर सांगली. तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जिवेशी मारयिल्ल्या विशयांतली खबर ती. तांकां जाप दिवन तो म्हणूं लागलो, त्या गलिलिया घरांक तसलें भोगूंक मेळ्ळें देखून हेर समेस्त गलिलिया प्रास ते चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकूल न्हय. हांव तुमकां सांगता, पाताक रोडून तुमची जिणी बदल्ले करीत तुमी सोमेस तांचे बरीस नास जातल्यात. सिलोयांत थोर कोसलोन पडून 18 जण मेल्ले. जेरुसलेमांत आसल्या हेर समेस्त प्रास ते कितें चड गुन्यांवकार म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकूल न्हय. हांव तुमकां सांगता, पाताक रोडून तुमची जिणी बदल्ले करीत तुमी सोमेस तांचे बरीस नास जातल्यात. उपरांत जेजू तांकां ही ओपार सांगी लागलो. एक मनशान आपल्या दका मळ्यांत एक अंजुराचो रूख लायिल्लो. तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळा ताका एकय मेळ्ळें ना. देखून मळ्याच्या मालीक आपोवन तो म्हणालो, पळय, 3 वर्सां जावन हांव ह्या रुखार फळ सोदून येतां, पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो कातन घाल, धरणी कित्याक ताणें भार दिवचो. तो व्हड मालीन म्हळें, धनिया, आनी 1 वर्सभर तो तसोच सोड. हांव ताचें मूळ सोडून सारें घालतां. मुखारी ताणें फळ दिल्यारय दिलें, नांतर तो कातन घाल.
देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता पाताक सोडया सोमयाक वेंग्या आणि आमची जिवीत सोबोवया. जेजू क्रिस्तात ही मुच्या मोगाळ भावानो बहिणीनो आणि मोगाळ भुरग्यानो आमी प्राचीत काळाच्या तिसऱ्या आयतार आसा आमी आणि आमची पातकी जिनी सोडून बरी जिनी आदारून आमच्या सडवणदाराक आमी स्वीकार करूंक आमकां आपोवणे आसा. देखून आयच्या नियाळाक आमी ध्येय जावन घेतला. पाताक सोडया सोम्याक वेंग्या आणि आमची जिवीत सोबोवया. आमकां अर्येकल्या की क्रिस्तातय लागीं सरूंक म्हूण क्रिस्तातय एक जावंक संतोष क्रिस्ताच्या जिणे सारकें आमचें जिवीत सोबोवंक आमी पेसाडून आसा. आनी प्रते रितीन हे प्राचीत काळार हो एक ऐन वेळ कशें एक कुंभार माती मोळ तयार करता तसलो एक आळमणयेत आणि ती मळवली माती तो कुंभार खंयचे आकार त्या मातयेक दिता ते आकार ते घेता आणि उपरांत ते माती जावन उरोना बघा एक आयदान जावन ते परिवर्तन जाता. कुंडले जावं पुरो मोटकी जावं पुरो आणि कितेंय सबार मातयेची आयदानां तयार करतात आणि ते आयदान जावन ते परिवर्तन जाता नवे रूप घेता उपकारा पडटा आणि उपरांत आमकां कशें जाय तशें आमी तें गळचिता. तशेंच ह्या प्राचीत काळार आमकां देवाचें उतर आमच्या जिवितांत घेवंक देवाचें उतर तें नियाळ करूंक देवाचें उतर तें फळ दिशेन आमी रोपीत करूंक आमी शकता. वय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमी आयकलें देव आमकां अर्येकल्या की बरें जिवीत जियोंक आपोवन व्हरता. आणि अशें आयच्या देवस्तुचो प्रमुख संदेशय आमकां मेळटा. पाताक रडून जिनी तुमची बदल करीत तुमी तांचे बरीच नास जातेल्यात. बोकटीन इल्ली उतरां आमी पेल्याक उलयत आसतना तूं नास जाताय तूं लगड वेताय अशें म्हणूंक जायना. आमी दुखता त्या व्यक्तीक पूण आमी देवाची सळावळ सोडून कोट्या संगतींनी आमी जर आयती जाता आनी ते आदारता आमकां पवित्र पुस्तक आमकां सांगता जर आमी पातकी जिणी सांडून बरी जिणी जियेना तर आमी तांचे बरींच नास जातल्या. ते म्हळ्यार कोण आनी आमकां हांगासर 2 गणितां दिल्लीं आनी ते थंयसर तोर कोसलोन पडून थंयसर मनीस मरण पावल्ले देवाच्या क्रोधाक कारण जाल्ले म्हणजे तांची जिवीत ती बरें नातल्या वेळार मोगाळ भाऊ आनी भयणी आयच्या वांजेलाचे निमान उतर आमकां आपोवन दिता. धन्या आनी एक वर्स भरू तो तसोच सोडू हांव ताचें मूळ सोडून सारें घालता मुखारी ताणें फळ दिल्यार दिलें. निमाणे वाक्य सांगता नांतर तो कातळ घाल. आमी जर तर फळ दिना आमी त्या रुखा बरी भुमीक भार जाता. आमी देवाचे उतर आमी घेना आमी या जिणे मारिफात सार्थक रितीन आमी जियोंक शकना. आमी बऱ्या करण्या मारिफात पयल्याच्या गरजेक आमी पावना. आमी फळ नातल्या रुखा बरी आमी जाता आनी आमी कातंगाच्या रुखा बरी आमी आयते जाता. देखून आमकां जागृत रावूंक आज आमकां प्रत्येक रितीन उलोव दिता. देखून आमी मोगाळ भावा आनी भयणी हे देवाचे उतर घेतली भागी आमी फळ दिवच्या रुखा बरी आमकां रुपीत करूंक जाय. आणि सगळ्या पवित्र येवकरीचो एक प्रमुख संदेश पाताक रडा आनी जिणी बदला. देखून आमकां 3 बायबलांतलीं गणितां तुमचे मुखार दवरता आनी 3 गणितां आमकां पातकी जिणी रडोवंक आमकां भोव सलीस जातलें. जे जल्मोच्या आदीं पयलेंच स्नानीक जुवांव आयिल्लो आनी तो अरण्यांत ताची वाट तयार करता आसतना तो अशें म्हणटा. मातेवस वांचेल 3रो अध्याय 2री वळ
बसयल्या मेसियाक वळखूंक आनी स्वीकार करूंक तुमची पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गीचे राज लागीं पावलां. सर्गीचे राज लागीं पावलां. क्रिस्ताक आमच्या जिवितांत स्वीकार करूंक आमी पातकी जिणी बदलले करीन ते जायना. देखून पातकी जिणी बदलून त्या क्रिस्ताक वेंगूंक तयार जाया. दुसरो जेजूस येवन तो म्हणटा मार्काच्या वांचलांत 1 अध्याय 14व्या वळींत, ते जुवांक बंदन घाल्ल्या उपरांत जेजूच्या मिसांवा संदेश जेजू म्हणटा वेळ भरती जालो, देवाचे राज लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमना. तें सुवा की जेजू परत जेजूस म्हणटा पातकी जिणी बदलले करीत तुमी म्हजे सरशी येवंक शकनात. तुमी सर्गीच्या राजा कुशीन उतरूंक शकनात. तुमी देखून पातकी जिणी बदलून म्हजे सांगात येया आनी सर्गीचे सूख तुमी भोगतल्यात. आनी तिसऱ्यान पेद्रू जेजू क्रुसाचें मरण सोंसून उपरांत ताच्या जिवंतपणा उपरांत थंयसर पेद्रू उलोवन म्हणटा धर्मच्या पुस्तकांत 2 अध्याय 38वी वळ 38वे वळ, ते पेंतेकोस्ताच्या दीस परबे दिसा पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्रून दिल्लो संदेश आयकल्यांचे काळीज शिंदिल्ले बरी जालें आनी तांणी विचारलें आतां आमी कितें करी जाय. तो वळ पेद्रू जाप दिवन म्हणटा पाताक रडा, जिणी बदला, बोक्सांनी जोडा आनी पवित्र स्नान घेया. वय मोगाळ भावा आनी भयणी, आनीक सबार बायबलाची उतरां आमकां ह्याच पातकी जिणी बदलून बरी जिणी जियोंक आमकां आपोवणी दिता. आमी अर्येक पातकी जिणी सांडून आमी बरी जिणी जियोंक आसा. आमकां अर्येक लागीं हेच देवाचें उतर आमकां अर्येक लागीं आपोवणी दिता. बऱ्या संगतींनी आमी आटापलेले जावचे खातीर आनी हेंच न्ही आमच्या ल्हान बाळांक आमी वेदी मुखार हाडन ऑलायत आसतना हेंच उतर आमी तवळू प्रगटीन उसारलें. वडिलांनी पदर मदून सैरी देनी तुमी तुमच्या कुटुंबाच्या असल्या वॉलाक हजर जाल्या वेळार तुमी उसारलें. सैतानाक तुमी पाठ करतात, वय आमी पाठ करता. सगळे पातकी जिणी सांडून बरी जिणी वेंगता म्हणून आमी बसावणी केल्ली आनी त्या भुरग्याक बऱ्या शेगून आनी क्रिस्ताचे उजवाडान आमी ताका वाडयता सांगून सांगलें. आनी दीस वेता वेता आमी ताच्या उतरां विसर पडल्या. भुरगीं वाडोवन येता आसतना जर दोतोर नासा भुरगीं आसा ती इगर्जेन, जर दोतोर ना भुरगीं इगर्जेन नात. तांकां मिसाक सयत आमी हाडूंक मोगाळ भावा आनी भयणी क्रिस्ता थंय आमी बसावणी केल्ली आमी विसरता त्या भुरग्याक एका आयताराच्या 1 घंटेच्या मिसाक हाडूंक. तर आमचें जिवीत खंयसर येवन पावलां. आमच्या जिविताक आमी कशें क्रिस्ताक साक्षी जाता. आमच्या भुरग्यांक आमी कसली क्रिस्ती शिकोवन आमी दिता. आमी एकल्यानी विमर्श करी जाय, आमच्या अंतस्करणी झडती करी जाय, परीक्षा करी जाय आनी तो वळ आमकां अंतस्करणांत आमकां देवूस उलयता, आमचो आत्मो उलयता. पळय मोगाळ भावा आनी भयणी, नवी जोडी अल्तारी मुखार येवन लग्ना बेसा एक वर्त आसतना कसली बासावणी केल्ली. कश्टांत दुखांत हांव तुका विश्वासी रावता, मरा पर्यंत हांव तुका बरे रिती पळयता, हांव तुका मानान लेखता हे सगळे म्हणटात. पूण व्हडले कश्ट हे जे म्हणना ल्हान संगतींनी म्हजें जिवीत ताणें परिक्षकान पळयल्लें, म्हजे मोबायल प्रायवेसी ताणें मोबायल पळयलें आनी अशें ल्हान संगतींनी विच्छेदन जातात. खंयसर कश्ट आसा, खंयसर बासवणी जिवाळ आसा, खंयसर आमी आमची कोटी आलोचन कोटी चिंता आमी ती बरी करूंक आमी सकना. आमी संवसारी संगत्योच आमचेर दाड घालतात, संवसारी संगत्योच आमचे वयर आमी ताची गुलाम जाता आनी ती आमचे वयर जैत व्हरूंक शकता, कारण आमी त्या पातकाची गुलाम जाल्या. देखून खंयसर आमी आमची पातकी जिणी सांडून बरी जिणी आधारिना तो वळ पर्यंत आमी ह्या गुलामपणांत आसा. आनी प्रत्येक रितीन मोगाळ भावान आनी भयणो फाटल्या 3 दिसांची आईची रेथेर प्रत्येक रितीन आमकां उलो दिलो. आमी सुटका जोडी जाय, आमच्या पातकी सैंबातावन आमी बरी जिणी जियोवचे खातीर आमची उतरून जाय म्हणून आमी मागलें आनी प्रत्येक रितीन हांगा थंयसर आळ जाता. आनी अर्येकली आयिल्ली आपल्या पाताक कितें वळखून घेवंक शकली, बरे रिती कुमसार जालें. मोगाळ भावा आनी भयणी,
कुमसार सक्रामेंट जावन आसा आमकां देवा कडेन राज्य जावंक देखून इंग्लिशीन आमी द सॅक्रेमेंट ऑफ रेकन्सिलिएशन आमी म्हणटा आमी देवा लागीं राज्य जावं रेकन्सायल जाता आमी आनी पयल्या थंय संबंधान आमी जियोंक आमी शकता तर तसलें जिवीत आमी आटापूंक आमी जियोंक ताची कृपा मागा जाय आयच्या दुसऱ्या वचपांत संवसारांत घडची एक अनाहुतां आमकां एक लागीं 17 सैरन कोरिंथकारांक मध्ये थोडे आपणाकच भावार्थां गट आसा म्हूण लेखताले आनी तसल्यांक पावल थंयसर जागवण दिता एक सैरान दिता तांकां तांचें जिवीत जगयता आज आमकांय असलेंच ह्या संवसारी संगतींनी मेतेर जाल्ल्या आमकांय पावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगिल्ले बरी आमकांय तो आपोवन दिता कसली ती सैरानां आम्हाल पियोवण्या वरवीं कस्तोवची गुडमां मरण पावची व्यक्ती आम्हाल पियेतल्यांक तशेंच पियेनातल्यांक आज एक सैरान दिता उतर प्रायर एक सुरी जाल्ली आवय बापूय जबाबदारी विसरलेल्या भुरग्यांक आज एक सैरान दिता संवसारांत वाडची जायत्यो पिडा शिडा आसात ल्हान व्हड पिडा काळजाची पिडा डायबिटीस आनी असले सबार त्या पिडेंत कश्ट जातना पिडा सुखाची जीवन आशेतल्यांक एक सैरान दिता सोडवून येवची लग्न विच्छेदनां मागणे नातल्या कुटुंबाक आज सैरान दितात काजर नासतना अहंकार उरले सले चेडो चेडू म्हणून ताफावत करच्या त्या संगतींक आज त्या आवय बापायक सैरान दितात बंगार पैसे आस्त म्हणून जावची कोण लूट झगडी आज वांटून घेवंक तयार नातल्यांक सैरान दितात पोटाक नासतना दुबळीकायेंत कश्टोवचे मनीस ग्रेस्त दर्यांत उपयेतल्यांक आज सैरान दितात आमच्या भवानी घडता हें सगळीं घडितां आमकां समेस्तांक पातकी जिणी सांडून बरी जिणी जियोंक आपोवन दितात आनी असलें सैरान आमकां जागयता वय मोगाळ बाबा आनी भयणी संग्रगोरी वर्तो अशें म्हणटा एक पाताक 3 अंतांनी घडता पयलें जावन आसा सलाह दुसरें जावन आसा आकर्षण आनी तिसरें जावन आसा ओपेग देवसार सलाह दिता कूड आमची आकर्षित जाता आनी आमची मोत ओपेगे दिता देवसारान पयल्या पथकाक सलाह दिली येव जाता ती ताची आकर्षित जाता आनी आदावन ताका ओपेगे दिली अशें संवसाराक आमी पातकाचे गुलाम जाल्या तर आज ह्या प्रत्येक दिन ही देवस्ती आमी आचरण करता आसतना देवाचे उतर नियाळ करता आसतना आमच्या जिवितांत आमी बरें जावं हाडूंक आमी प्रयत्न करया कशें मासा भितर खांटो दवरनो भायल्यान वकात पसल्यार ते घाई गुण जायना बगार पू भरता आनी परत ती दूख चड जाता आनी आसलो तो कुडीचो एक भागच चड पिडेक वळख जाता वा दुखीक वळख जाता तशेंच मोगाळ भावा आनी भयणी तुजे आनी म्हजे भितर पातकाचे वजें दवरून भायल्यान आमी जर मागणें केल्यार कितें केल्यार आमचे ते भितर आसलें तें घाटपण तें धरून पोवन ते पातकाचे वजें आमकां गुण जावंक सोडिना आत्मीक तरान वाडोवंक सोडिना देखून तवळ केदाळ आमकां अवकाश मेळटा केदाळ आमकां भोगता आमी पातकाचे आमी प्राचित करी जाय कुमसार आमी जाय आनी भितर आसलो तो खांटो पातकाचो तो काडन आमी आत्मीक रितीन गुण जावंक आमी प्रयत्न करी जाय आनी आमकां तो देव क्रिस्ताचो एकवटोवंक क्रिस्ताची वाट धरून सर्गीची जिवीत आपणावंक आमकां फावो करता वेचीक पुताची वपार आमी पळयता थंयसर बापोय पूत आनी एकलो व्हडलो पूत थंयसर एकल्यान चूक केली आनी एकलो ताचे विरोध करता आनी बापय मोगान पळयता पूण ते संवसारी तें दर्शन वा तें चित्रण पळोवचें की सर्गींचें जिवीत थंयसर आमकां आटापलेलें पळोवंक मेळटा वेचीक पूत आपलें सगळें आस्त पयशे घेवन तो नगयता तो थंयसर विभाट करता पूण थंयसर बापय राखून रावता सर्गीचो बाप तो आनी तें तो पाटी आयिल्ल्या वेळार थंय एक सर्गीचें चित्रण एक पातकी पाटी येत आसतना तो बापय राखवण आसा ताचे परतवणे खातीर आनी सर्गी व्हड सूख भोगता आनी तें सर्गीचें सुखाचें जिवीत थंयसर दिलां थंयसर जावं दाबाजो देखून जेजू म्हणटा एका पातक्या थंय सर्गी चड संतोश आसा संवसारी न्ही सर्गी चड संतोश आसा कित्याक
एक पातकी आपण पाताक रोडून सर्गींच्या सुखा कुशीन येवंक आई तो जालो म्हणलो संतोष जाकेव रुका सोडलो जेजू म्हणटा सगळा देव वेगी सगळा देव जाकेवा तो सगळा देवता काल रूख आतां मात नाही या संसार दृश्टीन पळयतना रूख मात दिसता आमकां पूण ताच्या अबलेसपणांतावन तो सकला देवता ताच्या पयशांच्या दुडवाच्या त्या आशेतान तो सकला देवता ताका ह्या संवसारी व्हडलो स्थानमान आसलो कित्याक ग्रेस्त मनीस तो त्या ताच्या व्हडपणांतावन ताच्या गौरवात सकला देवता आनी जेजू मुखार तो कालतो जाता आनी जेजू तो वळ म्हणटा जाकेवा आज म्हाका तुज्या घरा येसय आनी तो मोगान स्विकार करता तो मात न्ही ते सगळे घराणेच जेजू थंय परतता आनी तसो पाटलाव करतात तर कारण जेजूचें येणे त्या मनशाक वर्ते एक देणे जावं पावता तर आज आमच्या जिवितांत जेजूक आमी घेवया आनी आमचें जिवीत तें सोबीत रितीन सोबोवया तर निमाणे मोगाळ भाव आनी भयणी सगळ्या ह्या नियाळसो शेवट आमी जोडया तर आमी ह्या प्राचीत काळान नियाळ करता आसतना आमचे कुटुंब पवित्र जावं दी आमचे जिवीत नंदन जावं दी तर आमी कितें करीत जाय तुटुल्लो आनी पडुल्लो तो कुटुंबा संबंध आमी परत बांदून हाडी जाय वायट सवयेक आनी संवसारी कुशलकाय गुलाम जाल्ली आमची अंतराची जिणी आमी ती दिसते बरीत ह्या संवसारचे परजळ पळयचे बरी सवाय दिसचे तसली सोबीत रितीन दिश्ट आमी घेवच्याक आमी तयार करीत जाय अनित अन्याय द्वेष आनी मोसरान विकाळ जाल्ले आमचे काळीज क्रिस्ताचा काळज सारकी आमी ते मोवाळायेन बरी जाय अनैतीक साल आनी संबंधाक बली जावन मान मर्याद उगडयलेली ती जिणी आज कुटुंबाची न्ही आमची वैयक्तीक जिणी परिवर्तन मारिफत क्रिस्ताक वेंगूंक तयार जाय हांव आनी मुचे म्हणलें गर्व आनी अंकारी दोळे आमी दांपी जाय आनी मोवाळाय सोसणेकाय दयाळाय बोक्सांनी मागणे प्राचित असले बरे करण्याचे दोळे आनी दिश्ट आमचे उक्ते जाय आनी अशें करता आसतना आमची जिणी बदलाप म्हळ्यार हे परणे आनी पातकी व्यक्तित्व काडून उडोवची आनी देवभक्तीची आनी नितीवंतपणाची नेसान आमी नेसचें आनी क्रिस्ताक आमी भेटचें हें जावं दी तुजें आनी म्हजें मागणें तुजें आनी म्हजें जिवीत क्रिस्ताक सदांच आशेवचें दिसलें जावं दी म्हूण मागया आमेन. मोगाचनो उबे रावया आनी आमची बावर्ताची उसळणी करया सतमंता देवा सर पदवेदरा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यार वेगरपे संबलो हांव कुवार येता सलमलो पांच प्रतकात आनी कस असले ताका कुसा सोडलो तो मेलो आनी ताका तो मेल्यान पेलो तिसरे सावल्यान तुमच्या सलो सरकार सदलो सर पवित्रा देवोबाच्या उजवार बसला तांची वॅनी मनसुबी करूं येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या काकडी उबे सदे भक्तांचे एकता भक्तांचे बक्षणे कुडींचे जिवनपण ससनाचे जिवी आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो देव काकुळदार आपल्या भुरग्यांतय तो सदांच दया दाखयता जे कितें मागता तो खंडीत जावन दिता त्या सबरवशान आमची प्रार्थना ताचे देव बांदवरया. सर्गींच्या भोव दयाळ बापा पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पापा साहेबाक सर गवळ्यांक आनी येजाकांक तुज्या काकुळतीचो अनुभव लाभय तांच्या ताबेन आसच्या पोरजेक पातकी जिणयेक पाडकन बऱ्या सालीच्या जिविताक वेंग मारूंक शिकोवच्या ह्या मिसावान उर्बेवन कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे बोवारी समाजेंत शांतीचे समाधानाचे वातावरण आसा जायशें कर. राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तशेंच परजेन हे दिशेन मेटां काडूंक आमकां तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगज कुटुंबांतल्या सर काजाऱ्यांनी लग्ना बेसाचो महत्व जाणा जावन त्या बेसाचे पवित्रपण उखलून देखी बरीत कुटुंबां जिणी जियोंक
तांकां तुज आदार लाबय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. जुबलेवाच्या ह्या वर्सा आमी नव्या बरवशान बरोवन क्रिस्ताक आमचे जिणयेचो केंद्र आनी शिखर करून घेवंक आमकां सुडसुडीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी पातकी जिणयेक पाठ कर पातकाक व्हरून पायता त्या संदर्भात हांव पयस रावून बाचावेचे वाटेन चलोवंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी सोम्याचो आदेश पातकी जिणी संडा मतीन दवर बरे जिणये साली मुखांत फळां बरी जिणी जियोंक आमची काळजां मनां उक्ती कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. विविध रितीची मागणी ते सवा हांगासर आयल्या आमच्या सर्वांच्या ते सवा खातीर मागया. सर्गींच्या बोमुगाळ बापा आमी तुजी नेणतुली भुरगीं ह्या संवसारार तुजें राज ह्या संवसारा हाडन जायतीं फळां दिवंक आनी हें फळां पेल्या थंय वांटून घेवंक तूं आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देव बापा मानतात असले जावं दे म्हण मागात. देवा सर्गाच्या दयाळ बापा या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन आम्हा पातकांचेर तुजे करण्याची दिश्ट घाल आनी आमच्या सपातकांचे बक्षणे आमी मागतना आमच्या भाव भयणींनी आमचेर केल्ले गुन्यांव कुशेन बक्षूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो आमची काळजावो बारुया सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेंद्र आणि ससनाच्या देवा सर कळ्याने सर्वतय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासू फावो वो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो तुझ्या घरा मोगान जेजूचे काळीज लासतले तुझे खरी भक्ती करूंक आनी तुका परिपूर्ण महिमा दिवं ताचे काळीज जलतले देखून ताणें तुका व्हडे कुशेन आपल्या मरणाचे आनी पुनर्जिवंतपणाचे संपूर्ण बलिदान ओपून दिलें अशी भेटयलेली आपली स्कूड तुझ्या महिमेचे उत्तम मंदिर म्हूण दाखयलें तुझ्या देण्यान या कुडीचे आमी जिवे सांदे आनी ह्या मंदिराचे आमी जिवे फातर म्हूण वळखून समेस्त देवदूतां आनी भक्तां संगती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमचे सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची ते स्परीचे वाण सतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयतनांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें हे रगत पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमचे बसो आनी समेस्त मनशा बसो ते वारवतले हे म्हज्या उडासा करात भावार्थ सो गुड परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सर्वणची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूं आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्यार वी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या जकी वर्गा बराबर
तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतेन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतां. अंकवार मरये देवाचे माये सांगाती तिसो बागेवंत तिसो पती बागेवंत झुजे बागेवंत दमदुतां आनी सर्व काळी तुका मान वल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना दिर्घेवन सांगाता म्हणया. आमचे बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येव. तुझे खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा. दया करून जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींच्या बागांनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशेन अत्रेकतले आमकां तुजे उदका कोळतीन सरपातकांतले सुटे आनी सर आकांतांतली वाटय. समे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवरतेचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांतीन एकवटान सांबाळ. तू चेतानी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. माया मोगसो गुज जावन एकामेकां शांती दिया. पळय आई देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. शेळीचे जेवण आपल्या आमी सर सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದುದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. Dear friends, it is a time to receive the Holy Communion. Holy Communion is a sacrament for the Catholics, so I humbly request only Catholics to receive the Holy Communion. Thank you. आमच्या दयाळ चढवून
दयाळ बापा, दैवी जिविताचे जेवण आमी घेतलां आनी ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गींच्या उंड्यान आमी दादोशी जाल्या, तर गुटाच्या रुपान आमकां मेळ्ळां तें दैवीक जिवीत मोगाच्या करण्याचो फळ जावं दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसुनेह क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार.